म्हाका ही मेडला 500 ड्रेसीन गावला आणि हे मेडल 300 ड्रेसीन आणि ते बरे असले जेवण बीन सगळे आणि रूम बरे आसले रावपाक आणि भायर बेस्ट आणि कितके गोंयचे पार्टिसिपेट जाले टोटल? टोटल 22 जण आसले गोंयचे आणि 22 एकटाच गोल्ड मेडल मेळ्ळा. दीपक गांवकर माझे बाबूचे हांवें खूब त्रास काडलेले आनी म्हाका टिचरींनी बी आतां वयतना हेल्प केल्ल्या हांव खुश. आनी तो आमचो गॅरेट सराचेर हांव थँक्यू म्हणटा. विठ्ठल सर तेचे हांव थँक्यू म्हणटा. गेले जाल्यार ते सगळ्यांचे हांव थँक्यू म्हणटा. हांव खुश तेंच्यांनी म्हाका हेंच्या भुरग्याक गेलो म्हणून आनी म्हाजो भुरगो भायर गेलो म्हणून हांव खूश खूश खूश. हांव सुद्दां चिंतूंक लागलें म्हाजो बाबू इतलो खेळटलो म्हणून. सगळ्या टिचरींचे हांव थँक्यू म्हणटा. सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद म्हज्या पुताक मेळ्ळो चेडे आनी ह्या जाणट्या नेणट्यांचे आशिर्वाद मेळ्ळो आनी देवांचो बी हांव म्हणटा. आनी म्हाजो बाबू येयलो फुडें खूश म्हणजे खूश. म्हजें नांव संतोष गांवकर. हर्षद गांवकराक जे हे मेडल मेळ्ळा जो तेणें स्केटिंगान जे ऑलिंपिकाक गोल्ड मेडल घेतला हे म्हाका एकदमच वाचून पेपराचेर आनी आयकून खूब बरें दिसलें. तो म्हाज्या गांवचो आमचो शेजारी आनी आमचो दायजी लागता. ह्या ल्हानशा आमच्या वांयगणच्या गांवांत ह्या खेड्यांसून तेणी हें जें यश मेळयलां ताका लागून हांव मुद्दाम ताका शाबासकी दिवपाक तेजी तोखणाय करपाक हांव हांगासर येयल्लो. खूब बरें दिसलें एकदम आयकून आनी ताका पळोवन. आनी जे तेणींनी 5-6 वर्सां जी मेहनत घेतलेली ह्या स्केटिंगा खातीर आनी ताका जें हें यश मेळ्ळां तेजें हांव खरोखरच तेजें हांव अभिनंदन करतां आनी ह्यान फुडें ताका हांव बरी शुभेच्छा दितां. ह्या हर्षद गांवकाराचें एक उदाहरण घेवन आमच्या बऱ्याचशा खेड्यांनी अशी टॅलंट आसा हें एक उदाहरण जैतवंत उदाहरण आसा. आनी आमच्या खेड्यांनी आसल्या स्कुलांनी खेळाक हें प्रोत्साहन दिवपाक जाय ह्या एग्जाम्पला वरसून सामकें कळोन येता. आनी आमच्या स्कुलांनी चड खास करून खेड्यांनी ह्या आमी खंय तरी कमी ना हें दाखोवपाक तांकां ही संदी आसा आनी तेंच्यांनी तेजो पुरेपूर फायदो घेवपाक जाय.